नमस्कार. हे आमगेल गांवचे तवशे. चवथी टायमार नॉर्मली हे तवशी खूब मेळटात. आज ह्या तवशी यूज करून हांव तुमकां तवसळी करची दाखयता. आज हांव गोडशी तवसळी करची दाखयता, पण सेम मेथड यूज करून आमी चप्पी तवसळी बी करचे जाता. तवसळी करच्याक अर्ध तवशी मात्र यूज करते आसा. तवश्या भायली साल काडका आनी मदली पुराय बी काडका. चॉपरात घाल आनी ताचे बारीक पीस करून घेवका. अर्ध तवशे हांव हांगा बारीक करून चॉप करून घेतला. ह्या तवशातले जात तितले पीळ उदक काढून घेवका. हे उदक उडोवन दिवचे, वापरचे ना. एक दाट कायल घेवका. किसैल तवशे कितले जाल म्हण पळोवन एक वाटेन मेजर करून ह्या कायलीत घालका. हाजेन आमकां कितले तांदळा रवो घालका म्हण एक अंदाज मेळटा. सुमार 4 भरणी वाटी किसैल्ली तवश आसा, ताचे प्रमाण हांव 2 वाटी वली नारळाची सोय घाला. हांगा हांव रेडीमेड इडली रवो वापरते आसा. हाजे वाट्याचे नॉर्मल मोठो रवो नाजाल्यार बन्सी रवो वापरले बी जाता. 4 वाटी किसैल्ली तवशाक 2 वाटी हो रवो घेतला. रेडीमेड तांदळा रवो वापरल्यार तो एक पाटी बरो करून धुवन घेवका आनी उदक पिळूनच तवसळी करचे यूज करका. बन्सी रवो यूज करचुल्यार तो रवो जराशी भाजून घेवका. हे गोड तवसळी म्हण 2 वाटी किसैल्ले गोड घाला आनी 1 चमचभर वेलचे पीठ घाला. अर्ध चमच मीठ घालका. आधी कायल गॅसार दवरका आनी लो फ्लेमारूच सगळें मिक्स करून घेवका. हून जाता जाता तवशी बी उदक सुटता आनी गोड बी मेल्ट जाता. सगळी बरें करून मिक्स जावन जरा दाट जावन येत पर्यंत हे हून करून घेवका. चप्पी तवसळी करचुल्यार 1-2 चमची गोड घाल्या पुरो आनी मीठ जरा जास्त घालका. बाकी करची पद्धती पुराय सेम उरतली. हे सुकच्या लागला इतले जाल्यार पुरो. कुकर आयदन ना जाल्यार केक आयदन घेवका. सकयल पयली थोडी हळदी पान लावन घेवका. हळदी पान ना जाल्यार हे एक स्टेप स्किप केल्या जाता. हाजी वयर आमी आळून घेतिल्ली तवशी घालका. आनी समा करून एका नमुन्यान चारी वाटेन स्प्रेड करून घेवका. वयल्यान जाय जाल्यार आनी एक लेयर हळदी पानाक दवरून घेवकात. हळदी पान लायल्यार तवसळीक एक बरो फ्लेवर येता. आता इडली कुकरात इडली शिजेलवरीच हे तवसळी बी 15 मिनिट शिजवून घेवका. जर शिजिल नाशी दिसले आनी एक 5 मिनिट जास्त शिजवून घेवका. हे हांव हांगा 20 मिनिट शिजवून घेतला. शिजले की ना म्हण चेक करया. चाकू तोपील तेन्ना हाका पीठ लागील अशें दिसल्यार तें आनी थोडो वेळ शिजोवन घेवका. हे समाज शिजला. आता मी हे एक प्लेटात काढून घेऊया.
एकदम परफेक्ट अशी गोड तवसळी रेडी आसा. हाचे जाय आशिल्ले तशे आकारात पीसेस कट करून घेवचे. सॉफ्ट तवसळी रेडी आसा. तुपा बरोबर सर्व करा. ही रेसिपी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.